म्हजें नांव फ्रँकी फेर्नांडीस. हांवें वॉर्ड नंबर 3 आगोंद विलेज पंचायत बोल्ला. लास्ट 5 वर्सां तुमी कसो डेव्हलपमेंट केलो तुमी तुजोय वावर खूब आमी पळयल्लो आसा समाजसेवांतल्यान पळयल्लो आसा. कशें तुमी हें केलो? हांवें मुगे बारीक बारीक सोशल काम केल्ली आसाय आनी चालू आहाय. सो त्या हेजेर म्हाका लोकांनी सगळ्यांक फुडें काडला. तूं वच फुडें आनी मुखार आमी तुगे डेव्हलपमेंट तूं करून दी म्हूण आमगे वाडा. अशें मेजर वर्क अशें तुज्या वाडा कितें करपाक जाय अशें लोकांक अशें? मेजर वर्क म्हणल्यार आमगे वाडा गटर आहाय ती पयली आमगे प्रायोरिटी आहा. उदका समस्या आनी लायट वायर बीन केन्ना अशें करून हें जाताय तुट्टाय. सो तें एक आनी थिंगा एक आमगे सकयल आमगे व्हडली घर एक आहा वेडपालें थिंगा एक आमी शेड घालन दिवपाक, कित्याक जायत वर्सां जालीं तेंगे बाड्या डिमांड आसलो. सो तें आमी फुलफील करतले. आयज हांवें वॉर्ड नंबर 3 आगोंदा विलेज पंचायतांतल्यान हांवें नॉमिनेशन मुगे फायल केलां. जायतें काम केल्लें आहा. तेगे फॅमिलीन पासून आम वॉर्डान जायतें हेल्प दिता. एक डॉक्टर तेगेली वायफ केन्नाच फोन मारल्यार रोकडीच पावता. कोणाकूच बेस्ट तेगे येना, कास्ट ना कांय ना तेशें कोन्न तें. वार्ड नंबर 3 आमी न्यू कॅन्डिडेट म्हणून रेडी केला, न्यू फेस म्हणून कॅन्डिडेट न्यू रेडी केला फ्रँकी बाब. आनी तो लोकां सदां वतलो आनी लोकांनी